बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका दिनवास दिता आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टां मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट कोट्यापण अनबाळपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोड आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोड आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंस तांचे सोशिल्लें पयस कर ब्लॅक फंगस तांचे सोशिल्लें पयस कर ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर सगल्यो गरजो तूं तांकां सुटावे मेकळ्यो करून फावो कर आमेन. आयज 4 जावन आसा 26 मायाची 2021 हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन की ज्या लोकांनी व्हिडिओ पयल्या चोयल्या ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस तुमकां देव एक बरो दीस दिवं. मार्क 6 4 जेजून तांकां सांगलें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यां मदें आनीक आपल्या गोराब्यांत मान ना आनीक थंय कसलेंच विजमीत करूंक जेजूक मन जायना जालें आनीक थोड्याच वायटकारांचेर मात हात दवरून जेजून तांकां बरी केली आनीक तांकां भावाट ना म्हूण जेजूक अजाप दिसलें. जेन्ना हो मुगेलो व्हिडिओ काबार जातलो तेन्ना तुमी डिस्क्रिप्शनांत वचाय पयले पाटी तर युट्यूबाचेर येयलें जाल्यार चॅनलाचेर आनी पवित्र कातोलीक जाय. पवित्र कातोलीक म्हळ्यार कितें जें जेजून केलें जेजू जियेलो तें आमी जियोवपाचें. जे परी आंकवार मरेन जेजूक वाडयलो जिवीतभर जेजू पवित्र जियेलो ते भाशेन आमी दर एक कातोलिकान जियोवपाचें. एकाच हांव म्हणटा की पवित्र कातोलीक म्हणून आनीक जेन्ना तूं सगळ्यांक भोगसून सगळ्यां त्या माये मोगान भोंवपाक लागतलो तेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मो येतलो आनीक तूं पवित्र कातोलीक जातलो आनीक तूं तुजे फॅमिलीक सांगतलो पवित्र कातोलीक जाय जे परी हांव जाला ती घोडये तुजे आयकत तुगेले आयकत ती घोडये आनीक जायत पवित्र कातोलीक ना जाल्यार थोड्या दिसान जायत थोड्या म्हयन्यान जायत पूण ते मेरेन तूं कितें करतलो हो प्रश्न मोठो. पवित्र कातोलीक जावपाक सोंपें सांगिल्लें तुमकां 5-10 मिनटां पुरो कित्याक आमी जल्मासां कातोलिकां आमकां देवाचेर भावाट जायतो आहा कित्याक आमी हें सगळें आयकोन कान आमचे भरल्याय बायबल आयकोन तर तो आमी वेव्हारांत घालपाचो तेन्नाच की आमी जेजू भाशेन जातलीं. तो जेन्ना आमी वेव्हारांक आयलो तो आमगे जिविताक लायलो तेजे बरोबर आमगे जिवीत चलयलें तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमचे भितर आसतलो आनीक देव आमकां दुसऱ्यांक आदार करूंक प्रोत्साह करूंक आमकां देव मागतलो आमकां एनॉयटेड म्हणटाय देवाची तर मागणी आमचेर ना आमी पवित्र कातोलीक जालो न्हय
हे पडे टॉम डिक एंड हॅरी बोवाळ मारताय ते भाशेन जातो तें. आनीक तुमकां तर म्हजे भाशेन तर तुमच्यान करपाक जायना, हो प्रचार तर तुमच्यान करपाक जायना. पयलीं तुमी कितें करयाय, 6 म्हयने 9 म्हयने देखून हो आख्खो दीसभर घाल्याय आनी दुसरे दिसा उठोन बरोयाय आनीक रिकॉर्ड कराय तुमगे मोबायलाचेर. एक जालो मागीर दुसरी कॉमेंट्स करयाय, एक व्हिडिओ घेवन बसाय. सगळे एक दीस धाडनाकाय. कित्याक आख्खो बायबल आचलो ते बायलेक 34 टायम्स आचलो तेणें आख्खो बायबल ते कॅन्सर जालें. कित्याक तूं कितले शर्मां आयकिले, कितलें प्रवचन आयकिलें म्हण कांय जावपा ना तुमगेलें. तो बसून दीसभर घाल्याय आयकाय, रातीक न्हिदोता आसतना घालन दवरयाय. तुमकां तेजी सोजमूण मेवपा जायी. तितून पळय कितें प्रचार जाता, पवित्र आत्मो तुमकां उलयता, तो तुमी मन बदलून तुमगे मन कितको आहा देंवसार सांगोता, देंवसार उलयलो आहा तेजेर तुमगे मन भरलो आहा. तुमगेलें मन बदलून तें जेजूगेल्या मना भाशेन जावपर्यंत तुमी होच हीच पद्दत तुमी चालू दवरपा पडटली. 6 म्हयने लागोत 9 म्हयने लागोत वर्स देखून करयाय तुमी, कांय प्रॉब्लेम ना. करीत रावा जे मेरेन तुमी करीत वयताय तेन्ना तुमगेलो आत्मो म्हळ्यार सोल तुमगेलो देवाच्या मोगान वाडत वयतलो. आनीक तेन्ना की तूं सारको देवाचे भाशेन जातलो. रूख बींक आतां हांव बी मेळटाय तुका ना, 3 वर्सां 4 वर्सां लागता एक माड देखून लागतो जाल्यार. तरी तेचे भाशेन तुवें तें सगळें देवाचें उतर मांडून घेवपा जाय, काळजां भरपा जाय, तें मागीर लोकांक उलोवपा जाय. एश करून 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 तूं मागीर एक दीस सारको देवाचे भाशेन जाता. आनी पयले दिसा तूं अजापा मिलाग्रो देखून करूंक लाग. हितून रावपाचें कांय गरज ना. पयले दिसा सावन पवित्र आत्मो तुजे भितर येता. पूण तुका हें बळ, ही काळजी तुका येवपाक, तुगेलो स्थितींत मन आल ना जावपाक हें तुका करूंक पडटा. 6 म्हयने कर 9 म्हयने कर ओरोस कर, कांय प्रॉब्लेम ना. भिनाका आपल्याक खंय जातो काय म्हूण. तूं म्हज्या बरो एक देवाचो संदेश देवाचे माकडेन करपाचो म्हज्या बरो जातो. तूं दुबाव ना तितून. तर हें आमी पयल्या दिसा सावन करपाचें. तुमगे फामिली सांगाय तुमी, हितून कांय हरकत ना सांगपाची, हितून कांय पातोक ना. तुमगे फामिली सांगाय. चोयाय हांव तियागो गे म्हाका प्रिचींग मेळ्ळां आनीक म्हाका देव उचकायता की म्हाका पवित्र आत्मो आदार दिता की हांव पवित्र कातोलीक जावं म्हणून, सगळें वायट सोड आनीक हांव सगळ्यांक बक्षीत आनी पवित्र जाता. आनीक जाल जाल्यार तूं ऑलरेडी. तांकां सांगोची न्ही व्हड तूं जाल जा बरें आहा म्हण तूं ना. बसून डिस्कशन करून देखून तुजें सांगू आतां आपण हे भाशेन हेजेर आतां हांव चलपाचो आहा ह्या रस्त्याचेर, जेजूच्या रस्त्याचेर, जेजूच्या पावलांनी हांव चलतां आतां. तेणी बरें म्हणलें आमी तुजे बाराबर येताय, आमी आनी कितें कोतलीं, बरें जाता तें जाय दी म्हळ्यार बरें जालें म्हण तूं. आयक नाय तांकां तूं सांग चोय तुमी मुगेलीं माय पाय भाव भयणी बायल घोव कोणू जावं जें बायबला उतराचेर आहा तें हांव तुमकां सांगोता. तुमी तर तुमी आज मांडून येयलो ना बरें आहा म्हण तूं. तुमी दुसरे घडीक येत्ते मिनटीक तुमचेर मरोण येवन तुमी सारके डायरेक्ट मरपाक शकताय ना न्ही. डायरेक्ट तुमी दुसरे मिनटीक देखून मरोण येवन तुमी मरपाक शकताय. कोण ती घरांतलीं माय पाय घोव बायल बारीक भुरगीं सगळीं कोणू जावं सगळें डायरेक्ट सांग, स्वत उलय. आनीक हें तूं आयसान चालू कर. 24 वरां आयक, फाल्यां रिकॉर्डिंग कर, तुगे चॅनलाचेर घाल, सगळ्यांक धाड. वॉट्सॅपाचेर ह्या सोशल मिडिया तुका पळय आहाय तितल्यो आहाय तेजेर धाड. आनीक नाय जाल्यार आनी उगड, टॅलेग्राम उगड,
आनी कितें पडे तुका नाका टिकटॉक केलो ना व्हिडिओ केलो ना तेजे कर 1 मिनट्या कर कितें एका बारीकशी एक लायन घे त्यान तेजे कर कांय प्रॉब्लेम ना सगल्याचे घाल जितुल्या लोकांक साल्वार करपाक जाता तितुलो तुका फायदो आहा तितुले तुका सुबेज गूण सुबेज वस्तू तुका जिवितांत देव फावो कोत्तलो आनीक त्यो वस्तू मागीर आमी देवाच्या मोळ्यांतूच म्हळ्यार देवाची खबर परगडूंकूच आमी त्यो वस्तू उजार करपाच्यो सगल्यो एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यां मदीं आनीक आपल्या गोराब्यांत मान ना हें तें तुवें सांगिल्लें आपूण आयसान तियागोन सांगिल्लें त्या मांदिता आनीक जेजू भाशेन जाता ती मानपा न्हय आपल्या खाशा गांवांत म्हळ्यार घरांतूय धर तूं जेजून गांवांतूय म्हूण बरयलां आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यां मदें आनी आपल्या गोराब्यांत ओय गोराब्यांतूय आहा हेंचूय पयलीं जेजू गांवाचें सांगिल्लें मुस्ता म्हाजी सोयऱ्या दायऱ्यां मदें येयल्या मागीर गोराब्यांत येयला आसूं तर तुगेलीं खाशेलीं रोगताचीं म्हणटाय आमी ती देखून तुका सुरवातेक घोडी सांगात दिवपाची न्हय सुरवातेक घोडी तुका नाका ती उतरां तुका पाचारतलीं सुरवातेक तुका बंद कर तूं कोता तें हें देखून सांगतलीं जेजून हेचो सांगलो आहा तें दर एकल्याक चडशें घडटलें चडशें पूण ज्या घरांत मामा डाडा जालें पवित्र कातोलीकू तेंगे ल्हान भुरगीं आहलीं जाल्यार 5 वर्सांचीं बी तीं त्या दोणां बऱ्या पडटा त्या दोणां ही अडचण येयना जेन्ना तूं गो बायल एकठांय जायन हें म्हगेलो प्रवचन आयकोन पवित्र कातोलीक आजीची जाताय दोगांय जाताय जाल्यार हें घोडे एकल्या मदीं देखून आडखोडी येवपाक शकता ना म्हणना तुमकां हांव घोडे बायल पयलीं जायत ना जाल्यार घोव पयलीं जायत आनीक दुसरो मनीस जो पातकांत आहा जो दुसऱ्याचे फाटीचे फाटल्यान हेर कामां कोत्ता दुसऱ्याक घात कोत्ता दुसऱ्याक फटयता ते मनशा घोडी तो मनीस जावपा ना फट करून जावपा ना केसो जावपा ना घोडे ती बायल जावं ना जाल्यार घोव जावं कोणू जावं दोगांय जालीं म्हण तूं व्हेरी गूड बरें देव तुमच्या सांगाताक आसा दोगांय जाल्यार बरें जालें म्हण तूं तुमकां सालाम माता दोगांय तो बारबो जाल्यार तुमकां सालाम माता आनी तुमगे तो ल्हान भुरगें आहाय जाल्यार सारकें सोंपें तुमी पडे उलयताय तुमी पड व्हिडिओ चोयताय तुमी पड युट्यूबाचेर घाताय तुमी लोकांक फोन कोताय तेंच चोयन तुमगे ल्हान भुरगीं तुमच्या बरीं जातलीं 6 वर्सां जाता म्हळ्यार ती तुमच्या बरीं ती जातलीं इन दुबाव ना कित्याक तुमचे उद्देशीं तुमगे भुरग्यांगेलें जिवीत तुमगेलो भुरग्यांचो आत्मो सोल वाडोता जाणवायेन ना जाल्यार वायटान तुमी पवित्र कातोलीक न्हय जाल्यार तेंगेलें जिवीत वायटान वाडोता म्हळ्यार तुमच्या आनीक 100 मापांनी वायट हांव म्हणटाय ल्हानूच भुरगीं आतां इंटरनेटाचेर लागवलीं मोबायलाचेर लागवलीं दीसभर मोबायल घेवन आसताय पेड्डा जाताय गेम चोयताय हें चोयताय तें चोयताय नाका आसलो चोयताय पास्ट जालें पेड्डा जालें ड्रग्सां लागलें तुमच्या परस 100 गुणांनी ती वायट जाली 100 गुणांनी हें सोत हें बायबलाचे वरवीं हें सोत हितून भुरग्यांगेलो गुन्यांव ना हितून मामा डाडागे गुन्यांव तुमच्या परस 100 गुणांनी पास्ट ती जालें तेंचे दुयेंसां वायट दुयेंस येयलें पाड दुयेंस येयलें तीं डिजेबल जल्मलें तीं रिटायर्ड जल्मलें तीं मेंटली चॅलेंज्ड म्हणटाय तीं जल्मलें डायबेटिकान जल्मलें जल्मता आसतना कोणा लागून मामा डाडाक लागून हितून आनीक दुबावची ना बायबल सांगता तुवें केलां तें मापान बरोवपाचें बायबलाचे बोळ आहा मानसुये प्रॉवर्ब्स आहा प्रॉवर्ब्स
तुवें वायटान एकठांयलां जाल्यार तुजें निसणटोन जातलें, सगळें काबां जातलें तुगे एकठांयल तितलें. Whatever you have earned through bad ways will everything get finished one by one. जोडलां तितलें तुगेलें उदका वयतलें. बायबलाचे वळ आहा सारकी. हितून आहा प्रॉवर्ब्स आहा प्रॉवर्ब्स. तर गोरेब्यांत वायट येयलां तें मामा डाडा लागून येयलां. हितून आनीक दुबाव ना. तुमी भुरग्यांचेर शिराप घालनाकाय, भुरग्यांक तुमी वायट नदरेन चोयनाकाय की हें भुरगें म्हगेलें बरें जल्मलो ना, ह्या भुरग्याक म्हगे दुयेंस आहा, ह्या भुरग्याक म्हगेलें हुशार ना. हितून माय पायगलो गुन्यांव. आनीक एकूच उपाय, तुमकां स्वता तें भुरग्याचें वायट आहा म्हूण एकलें, बरें ना म्हणून, कांय फायदोच ना मो त्या भुरग्याचो, तेज्या आनी फुडारांनी कांय ना असो. आनी तुमगे कितें जातोलें? तेजें तें भोगिता तें भाडें तें तुमकां लागून भोगिता. तेजेर तर हितू वायट येयलां तुमचें कितें येवपाचें? तुमी घोडे दुसऱ्याचे मिण्टीक घोडे मरोत. शुअर तें बायबलाचें आहा तें सांगोत तुमकां हांव. तेकाय जावं वळ आहा. आतां दुसरे मिण्टी मरोत म्हणटा तेकाय जावं वळ आहा. तुमी पयलीं पाड येयले जाल्यार तुमकां घोडी कळपा ना तें. वळ आहा कितें? तूं घरा वयलो आनीक सकयल देंव नाका. इंग्लिशीन ती मारेन चुये. तूं सकयल येयन आनीक तूं बरे भाशेन मोज्या मारतलो, च्या पितलो म्हूण राव नाका. वयरीच पवित्र जावन सकयल देंव. तूं घोडये सकयल घरा येता म्हळ्यार मोत्तलो. एश कोन्न आहा ती वळ. तर तुमी भुरग्यांक नाकारलोलीं, भुरग्यांक तुमी वायट नदरेन सकला चोयलोलीं, तेज्या परस बेस्ट म्हणटा तें फकत पवित्र कातोलीक जावपाचें, सारकें डायरेक्ट. तुमी साल्वा जालीं, तुमी दुसरी मिण्टी मरपाची नाय. तुमगेलीं भुरगीं जीं रिटार्ड आहाय, जीं तकलेन स्लो आहाय, मेंटली चॅलेंज्ड म्हणटाय आमी, मेंटली डिजेबल्ड म्हणटाय, वा फिजिकली डिजेबल्ड आहाय, कितें आहाय, तीं तुमगेलीं भुरगीं सारकीं बरीं जातलीं. तर तूं घरांत जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जालो पयलो, दुसऱ्यांक सांग मांडून गेल्यार बरें जालें. पयलीं सांगिल्लें तेशें कोन्न तुमकां. ना जाल्यार तूं तुगेलें प्रवचन चालू कर. जे मेरेन तूं प्रवचन चालू करना, तूं देवाचे कृपेन तुलो भायर आहा. मार्क 16 15 ते 18 आनी मागीर 20 देखून वाचाय, तें कोन्न दाखयलां आपोस्तलांनी. 15 ते 18 केलां 19 आनी 20 केलां आपोस्तलांनी केलां. मार्क 15 आनीक 15 तो 18, 15, 16, 17, 18, 16 वळ 15, 16, 17, 18 ही जेजून सांगिना कोरे म्हणून. आनीक 19 आनीक 20 वळ आहा ती शिसांनी तें कोन्न दाखयलां. तर शिसांचे भाशेन आमी तें कोन्न दाखोवपा जाय म्हण आमी मरो पर्यंत तें चलपा जाय ते भाशेन. वळ 15, 16, 17, 18 ते भाशेन आमी चलपा जाय जिवीत भर मरो पर्यंत. हें तर तूं कोना जाल्यार तूं पवित्र कातोलीक जालो ना. बरें को आयकाय. तियागोन सांगिल्लें ना तूं पवित्र कातोलीक जाल्यार आख्खो तुजो घोराबो साल्वार जातलो. हिंगा येसोलें हो जाप दुसऱ्यांक साल्वार करपाचें हो जाप बायबलाचें खूंय बरयलो ना की तुज्यान दुसऱ्यांक स्वर्गार व्हरोंक जाता म्हूण खूंय बरयलो ना. तूं म्हणटो साल्वार जातलीं म्हूण आमी स्वर्गार वयतलीं म्हूण कोणा लागून? तियागो लागून ना. तियागो म्हगे फ्रेंड, तियागो म्हगे गांववालो, म्हगे वाड्या वयलो तियागो बरो आहा आनी तेका लागून आमी स्वर्गार वयतलीं अशें म्हूण तुमी ती वळ गुणायन तेशें म्हूण चिंतच्याय कांय जावपा ना. दर एक मनशान पवित्र कातोलीक जावपाकूच जावो.
त्या मनशान कोण जावं तुगे ती बायल जावं घोव जावं भुरगीं जावं माय पाय जावं कोण जावं ती तरी संवसारांत तरी बरे भोगतो जाल्यार दर एकल्यान पवित्र कातोलीक जावपाचो पूण त्याचो अर्थ कितें बायबलाचे वळी आहा माऱ्यांचे तुजे उद्देशीन आख्खो तुजो घोराबो साल्वार जातलो ऑल युअर हाऊस होल्ड वील बी सेव्ड म्हळ्यार कितें तूं जेन्ना मोगान भोंवता म्हळ्यार मोगान भोंवता म्हळ्यार कितें तूं जेन्ना हें कोत्ता म्हजे भाशेन जेजून केल्या ते भाशेन सगल्यांक संदेश दिता सगल्यांक बरें कोत्ता मार्गां आहा तें आनी कांय न्ही तें तर तूं कोता तें चोयन तें कोता तें चोयन जे पर्यंत भुरगें माय पायचे भाशेन वाडोता तेचे भाशेन तुगे घरांतुनी भुरगीं आनीक माय पाय ओ घोव बायल कोण आहा ती चोयन तूं कोत्ता तें चोयन ती जरूर तुजे भाशेन जातली दुबाव ना तितून अशें म्हूण बायबल म्हणटा आनी बायबल सोत खरें एक दीस ती मांडून घेतली हो तेजो अर्थ कित्याक आमकां पवित्र कातोलीक जावप म्हळ्यार कितें जे पर्यंत आदाम एव पडे इडन गार्डन आसली ते भाशेन आमी दर एकल्यान आमी इडन गार्डना येयली तें चोवपाक गरजेचें इडन गार्डन म्हळ्यार कितें तिंगा दुयेंस नाय तिंगा दुस्मानकाय ना तिंगा गरीबसाण ना सगळें आयत तें तर आमी तर इडन गार्डना भितर येयले नाय आमी देवाचे कृपेची भायर आहाय आमी पवित्र कातोलीक जालो नाय आमच्यान प्रचार करून जावपाचो ना तेका लागोन तूं प्रचार कोना कित्याक तूं पवित्र कातोलीक जालो ना तूं इडन गार्डना येयलो ना तुगेलें कितें पातोक कितें तुगेलें आडोन उरलो आहा वायट संवय आडोन उरलो आहा चिन्ह तुका भिवयताय गोच्ची तुका घरांतून भिवयताय तूं तें कर खबरदार तूं तें कर घरांतून भायर सोन वच तूं तें कर तूं आमी तुका मांदीच नाय हें सगळें येता तुका आडकूळ एक म्हणटाय हुरीस एक म्हणटाय तुजो खुरीस उबार आनीक चल म्हणटा तसो खुरीस तो पूण आमकां कातोलीक टॉम डिक एंड हॅरी जे प्रचार कोताय जे प्रवचन कोताय जे रेतीर कोताय ते कितें सांगताय तुजो खुरीस उबार आनीक चल म्हळ्यार कितें तुजें येयलें तें तूं भोग तुजे पडे येयलां तूं दुयेंस भोगिता तुगे भुरगीं पांगळे जालें भेर जालें मेंटली सारकी नाय स्लो आहाय डिमेन्शिया आहा हें सगळें भोग कोण सांगोता कातोलीक संस्था पडवे प्रचार कोता युट्यूबाचेर देखून चोयाय भोग्याय म्हणटाय ती मोर पुऱ्या भोग्याय आनीक जें भोगिता जितलें चड भोगिता तितलो देवाचे भावाट वाडोता हें कातोलीक शिकयताय हें कितें करपाचें जितलो गोराबो वायट भोगिता तितलोच गोरेबाचो भावाट वाडोता हें शिकयताय कातोलिकां युट्यूबाचेर चोयाय मारयाय आनी ही अडचण आमकां येतली म्हणून जेजून सांगिलां एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काश्या गांवांत आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यामध्ये आनी आपल्या गोरेब्यांत मानना म्हळ्यार ओ हुरीस तो हुरीस तुमगेलो हेज न्ही केसोलो पातकांचो हुरीस म्हणटाय आमी ओगोत येयल्या तुगे पातकांचो हुरीस घेवन जेजूच्या बाराबर चल जेजू चलोलो तेशें को म्हणटाय आमी तुगेलो दुयेंसाचो हुरीस घेवन तूं जेजूच्या बाराबर चल हें इडन गार्डन आसलोलें पातोक इडन गार्डन आसलोलें कोश्ट त्रास पातोक म्हण सगळें येयलें हेर खोटेपण सगळें येयलें पातकां कोश्ट आसलेंय ना त्रास आसलेंय ना दुस्मानकाय आसलोली ना पूण कातोलीक हें सांगताय हेजे वरवीं तुगेलो भावाट वाडोता तर तुमी जाणा खंय वयताय आनी ते प्रवचन कोत्ता ते आनी तेंगे शंबर न्ही तेंगे आजरां पिळग्यो जे प्रवचन कोता पळय हालसू तेंगे आजराच्यो पिळग्यो कोणू जावं तेंगे पिळग्यो तेका पळय ब्लड रिलेशन आहा ब्लड रिलेशन पळय कोणा आहा प्रवचन कोता तो तेगे सगल्यो पिळग्यो
100 न्ही 1000 पिशांच्या सुण्याचे भाशेन जियेतल्यो आनीक सगल्यो इफेरनात. हें शिकयताय कातोलिकूय हें शिकयताय. बायबल शिकयनाय ते देंवसरां शिकयताय. बायबल कितें सांगता? थ्रू माय ग्रेस एंड बाय युअर फेथ यू आर सेव्ड. थ्रू ग्रेस बाय फेथ यू आर सेव्ड. देवान पळय जेजून पळय कृपा आमकां ही जोडून दिल्या. ते कृपेचे उद्देशी आनीक आमगेलो भावार्थ जो देवाचेर आहा तेजे उद्देशी आमी साल्वार जातलीं. म्हळ्यार कितें इफेरना वचपाक साल्वार जातलीं ना. ओय तें जालें म्हणटू तें मुखार पडलें. पूण तुमकां तो सोजमूण मेळ्ळोली ना. तुमी स्वर्गारांनी वयतलीं हुंयचीं. तुमकां तर ह्या उतराची सोजमूण मेळ्ळो ना जाल्यार तुमी आनी स्वर्गार वयतलीं हुंयचीं. यू वील बी सेव्ड म्हळ्यार कितें? तूं देंवचाराच्या चोपक्यांतलो तूं साल्वार जालो. तुका दुसरे मिनटीक देंवचार घोडये जितो मारीत आहलो. सारको तूं इफेरना वचत आहलो. पूण तूं साल्वार जालो. कितें करून? जेजू म्हणटा म्हजे कृपेचे उद्देशी आनीक तुज्या भावाटाचे उद्देशीन तूं साल्वार जालो. कृपा आसोंकूच जाय ती तूं म्हणचे जेजून हो बायबल बरयला तो आपण एक पाड वाचिलो जालें काबार ना. तेजे भावाट तुगेलो देवाचेर भावाट तुगेलो कितलो आहा म्हणटू कातोलिकां तुमकां सांगिल्लें भावाट हाडोवपाक गरजू ना. तुमकां रितीर वचपाक गरजू ना. कातोलिकांक एक देखून रितीर वचपाक गरजू ना. आमकां आयताराचो एवांजेल मेळटा. 2 रिडींग मेळटाय. पोन्न्या कोराराक मेळटा. सेकंड रिडींग आहा तें 9व्या कोरारा मेळटा. म्हाजी जाबाब आहा तो सामसा मेळटा. पुरो सुबेज. आनी रितीरां कित्याक धांवताय तुमी? तें हॉस्पिटलू. रितीर म्हळ्यार हॉस्पिटलू. थिंगा बरी जावपा धांवताय तीं. थिंगा कितको बरी जातलीं तुमी? तुमी तर पवित्र कातोलीक जालो नाय जाल्यार रितीरांच्यान तुमकां बरें करूंक जाता. आनी ती रितीर तुमकां पोते शिकयताय. तुमकां बेगीन मारताय तीं. रितीरां गेलो लोक मन गेलो. हांव जाणा ल्हान भुरगीं देखून रितीराक येयलो मोत्ताय. कित्याक? तीं पवित्र कातोलीक जायनाय. तेंकां देंवचार आनी तेंकां थिंगा वायट शिकयता. तेंगेले दुबाव देवाचेर आनी वाडटाय. देवाचेर राग क्रोध आनी वाडोता. देव म्हाका कित्याक आदार कोना? देव म्हाका कित्याक बरें कोना? देवान म्हाका कित्याक सोडला? देवान म्हाका कित्याक रुचिना? हें चिंतून तीं बेगीन मोत्ताय. देंवचार तेंची बेगीन वाट लायता. तो तुमी सोजमनाकाय. तुमगेल्या भुरग्यांक घेवन आमी हिंगा थिंगा रितीरां धांवताय तीं तुमी. भुरगीं बरीं जातलीं मो. तीं बेगीन मोतलीं. घोडये तुमी मरोत. दोनीच्या मदें एक. कित्याक रितीराक केन्ना सारकें शिकयनाय ते. रितीर पळय आहाय ती हाल्स. तेंचे उद्देशी कातोलिकां गोंयकारां बेगीन मोत्ताय. चुय दर एकल्या घोराब्या नोदोर मान चुय. जो लोक ही रितीर आयकोता हो जो लोक रितीरां वयता तेंचो हिसाब तेंचो एस्ताद हुंय पावलो तो चुय. तीं घोराब्यां बरें भोगताय जाल्यार चुय. ती पवित्र कातोलीक जालें जाल्यार चुय पयलें. रितीर म्हळ्यार कितें? मनशा पवित्र कातोलीक करपाक रितीर. मार्क 16:15 रितीर दीत तो तेणें दोळे उगडूंक जायत. रितीर दीत तेणें. आनी मार्क 16:15 आनी 16:17 18 आसूंक जाय. 100 पाटी न्ही. लाखांनी पाटी आसूंक पडटो तेका. कित्याक ती हाल्स शिकयताय ते लोकांक. तेंका 100 पाटी आसल्यार तेंका कांय जावपा ना. मार्क 16 वोड 15 तें 18. तूं हें रितीर दिता कित्याकूय जावं खंयचे भाशेन जावं जे हे देखून आहाय ते कोण गोंय कावन्सील म्हूण बसलो हे वद्दे
मांड घालून घरांचो कावन्सिलर म्हूण बसले लोक तेंगे थिंग वयता आनीक थोडे आहाय बायबल हांक्या मान भोंवताय बेतीन गोंठ्या हाती बांदून आनी हुंय बांदून भोंवताय सगळ्यां ओ आचाय पयलो कितें मार्क 16-15 हें कोरे तुमी पयलीं जावपा पडटा तें आचाय म्हळ्यार कितें तुमी पयलीं तें तुमगे जिवितां लायल्यारीच तुमी दुसऱ्यांक पवित्र कातोलीक करूंक पावतले तुमी तर पवित्र कातोलीक नाय जाल्यार कुड्डो दुसऱ्या वायट दाखोवपाक शकता ना ते भाशेन जालें तें थँक्यू होली स्पिरीट हिंगा बंद करुया फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें रोजार करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोता तुका मारियो आनी ताजी फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनी तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनी ताजे फॅमिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोड आनीक ताजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस तांचें सरशिल्लें पयस दवर ब्लॅक फंगस दुयेंस तांचें सरशिल्लें पयस दवर सगळीं दुयेंसां हेरूय दुयेंसां तूं तांचें बरी कर सगल्यो गरजो आठाविटे राग दुस्मानकाय विंगास सगळें तूं ताचें काबार करून देंवसराचो जो प्लान आसलो तांकां बेगीन जिती मारपाचें तोय बंद कर आनीक तांकां तुज्या मोगान भर घोराबा तांचो तुज्या मोगान भरलेलो कर जीं शिंकतात तांचें गिन्यान वाडय मोत वाडय मोत सारकी नवी कर मोती कोणूय मेल्या ती काडून नवी कर आनीक बऱ्या मार्क्सांनी तांकां पास कर जीं धंदो करतात ताचो धंदो वाडय जीं कामाक वेतात तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर आनीक जाका कंपनीनी बसून दवरल्यात कोवीड दुयेंसाक लागून तांच्यो कंपनी परतून कॉमेस करून तांकां पगार वाडून पोस्ट वाडून तांकां कामाचेर चडय आनीक हीं सगळीं अजापां ताच्या जिवितांत जाल्या तीन सोयीन तांकां पवित्र जावपाक तुजी कृपा तुजो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो आदार तूं तांकां फावो कर ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन